दर्शन घेऊन जेरुसालेमच्या पावलात पाऊल मारून वाटून चलूया देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेमच्या जेरुसालेमशान देवा वसीचे ताकाचानी थंय मेळूंक वचपाचे पावलार पाऊल मारून वाटून चलूया देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेमच्या पावलार पाऊल मारून वाटून चलूया देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेमच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसूं. आयचे मिसाचे बलिदान आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या डॉमिनीक आफोन्सो देवान स्वर्गीचें सूख ताका फावो करूं म्हूण आमी मागुया. त्याच बरोबर आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस सोमरमता ग्रिसेल्डा फेर्नांडीस, मारिएटा कुलासो, लिएंडा आल्मेडा आनी झेवियर मेंडीस. देवान तांकां आपल्या आशिर्वादान भरून राखूं आनी सांबाळो म्हूण आमी ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागता. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन देवाक मानता ते भाशेन आमी वांटो घेवंक ह्या वेळार सगल्या आमच्या पातकाचो आमच्या चुकीचो आमी उगडास करया. सगल्या आमच्या पातकाची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीलो म्हजो ज्ञान विचारून सांगता. मनान चिंतून तान सारून वायट आदारून बरें करून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासो घेवन सदांच साथ बरोवरी सगळ्या देवदूतांक आनी वखदां आनी तुमकां हे बाबा भयणी देव मोशी खातीर आनी आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्याक प्रार्थुया. आमच्यो कासकी करचो देवाक आमी उबारुया. मोहिमेवून देवा सर्व पदवेदार बाबा सदां तुजी भोक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी साकरी करूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रास उडचलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्योन पावलोन एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, ह्या खातीर जाचे तान स्वर्गार आनी संवसारांत सगलें बापूयपण उपजता त्या बापा मुखार हांव दिमी मोडटा. तोच बाप आपले मोहिमेच्या भांडारांतले काडून हें देणें तुमकां फावो करूं की तुमचे ओतोस्कोन ताच्या पवित्र आत्म्या वरवीं गोठायेन वाडत वचूं आनी क्रिस्त तुमच्या काळजांनी भावार्था वरवीं ठिकाण करूं. हे परी तुमची बुन्याद आनी पाळां मोगान रिगून रुंदाय, लांबाय, उंचाय आनी खोलाय
कितली ती समजूंक सगळे पवित केल्ल्या बरोबर तुमकां बळ मेळटलें आनी सगळे जाणवाये परस ओर्तो क्रिस्ताचो मोग तुमी वळखतल्यात आनी तुमचे बोरते वरवीं तुमी देवाचे सुपून बोरतेन भितर सरतल्यात, जाची पदवी आमचे भितर वावरीत आसा आनी आमच्या मागूंक वो चिंतूंक जाता ताचे परस इस्पा भायर अदीक करूंक शकता. ताका पिणकेचे पिणकेन पवित्र सोबे मदें आनी क्रिस्ता जेजू सोबे सासणाच्या सासणात महिमा. आमेन. देवाचें उतोरें. देवाचे उडोवकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सोरेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. म्हणुया, सोरेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. बऱ्या मनशानो, सोरेस्परा मुखार संतोशाचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशाक असली वाखाणणी सोंपता. शितार वाजोवन ताका दिनवासात. ताराची किर्नोरी धरून ताका सोद गितां गायात. जबाब: सोरेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. सोरेस्परा हे उतर खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तुबां विस्वाशीपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. सोरेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. जबाब: सोरेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. सोरेस्पराची मांडावळ सासणाची. ताच्या काळजाचे अंतरेक संस्थीचे संस्थीक तोखतात. सोरेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती परजा भागी. असले परजेक आपलें दायज करून ताणें विचून काडल्या. जबाब: सोरेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. सोरेस्पराची कोण भोक्ती कोत्तात, ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, असल्या मनशाचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुखोळ्याच्या काळार दानो दितलो. जबाब: सोरेस्पराची प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. उद्गार. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, बाप्पा, स्वर्ग आनी प्रितुमीच्या दुनिया हांव तुका दिनवासतां, कित्याक स्वर्गीच्या राजाचे गूढ तुवें ल्हानाक उक्ते केल्यात. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, Sorbespor तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लोका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, संवसाराक उजो घालूंक हांव आयला. तो पेटलोलो पळोवंक म्हजें काळीज ओतरेकून ओतरेकता. हांवें एक स्नान घेवचें आसा आनी तें घेय पर्यान म्हाका कशे भाशेन जिवान जीव ना जाला. हांव प्रितुमेचेर शांती हाडूंक आयला अशें तुमकां दिसता? हांव तुमकां सांगता, ना, बोकोर भेद घालूंक हांव आयला. ह्या फुडें एकाच गोराब्यांत 5 जाणां मदें अशी फूट पडटली. तेगा दोगाचेर राड आनी दोगा तेगांचेर राड. बापूय पुताचेर राड आनी पूत बापायचेर राड. आवय धुवेचेर राड आनी धूव आवयचेर राड. सासू सुनेचेर राड आनीक सून सासूचेर राड. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. Glory to God, Christ.
मोगाच्या बाबूनो एका दिसाक एक प्रधानमंत्री आसलो आनी तो जायती हुकुमशाय डिक्टेटरशीप चलयतालो आनीक एका काळार तो मेलो आनी तो मेल्या उपरांत नवो प्रधानमंत्री ताणें निवडून काडलो आनी असोच हो नवो प्रधानमंत्री आपल्या लोकांक एक भाशण दितालो आनी ह्या भाशणान आदल्या प्रधानमंत्रीचेर खूब आड तो उलयतालो कोण भाशेन ताणें लोकांक त्रास केले कोण भाशेन तो हुकुमशाय चलयतालो वायट करतालो आनी तेन्ना हें भाशण दिता आसतना कोणें तरी एक धाकटुलो नोट बरोवन ताका धाडलो आनी ह्या नोटार अशें बरयल्लें आसलें जेन्ना हो प्रधानमंत्री इतलें वायट करतालो तेन्ना तूं कितें करतालो वॉट वर यू डुईंग वेन ही वॉज कमिटींग दीस एट्रॉसिटीज आनी जेन्ना ताणें हें वाचलें खूब रागाबरीत तो जालो आनी ताणें त्या सोबीक म्हणलें ही चीट म्हाका कोणें बरयल्या ती आतांच सांगूंक जाय हांव तुमकां 1 मिनट दितां त्या मनशान उबें रावन सांगूंक जाय कोणें हो नोट म्हाका बरोवन धाडला तो आनी बाबूनो 1 मिनट सोंपली कोणूच उबो रावंक ना आनी तेन्ना ह्या प्रधानमंत्रीन अशें म्हणलें हांव हो आदलो प्रधानमंत्री हुकुमशाय चलयतालो तेन्ना कितें करतालो हाचो जबाब म्हणल्यार ह्या मनशा भाशेन हांव ओगोच आसलो हांवें म्हजें तोंड उगडूंक ना आय वॉज अफ्रेड टू बी कावंटेड बाबूनो आयच्या शुभ वर्तमानान जेसू आमकां म्हणटा हांव संवसाराक शांती घालूंक न्हय हांव संवसारांत भेद घालूंक आयला हांव संवसाराक एक उजो घालूंक आयला आनी हो पेटलोलो म्हाका जाय केन्ना हो पेटलोलो पळोवंक म्हजें काळीज आशेता आनी कोत्रेकता आनी भाव भयणो दुबाव वेरे चिंतून ह्या संवसारांत उजो घातलो उजो म्हणल्यार मोगाचो शांतीचो भोगसण्याचो खोरी देवाची भोक्ती कितें तो उजो चिंतून घातलो आनी हो उजो बरेपणाचो आज पासून पेटवत आसा आनी हें करता आसतना बाबून सगळेंच बरेपण ताच्या जिवितान फावो जालें हेंय आमी म्हणूंक जायना आनी ह्याच खातीर बाबूनो दोळ्यो कोडण्यो आसात कुडीच्या फायद्याच्यो आनी त्यो दोळ्यो कोडण्यांत आमकां मेळटा की नेणारांक आमी बरी बुद्द दिवंक कोण जी चुकलेली आसात तांकां निटायर हाडूंक ही जावन आसा बाबूनो बऱ्यो कोडण्यो आनी हेंच जेजू ह्या संवसारांत करूत आयलो जे कोण वायट आसले तांकां वायट करताले तांकां ताणें निटायर हाडले आनी ही जावन आसा बाबूनो आमची जोण एकल्याची जबाबदारी क्रिस्तांव कशी आनीक ही जबाबदारी आमी पाळूंक कितें गरजेचें तें भाग्योन पावलू आज आपले पयले चिटीन आमकां हे एफेसकारांक बरयल्ले चिटीन आमकां उगडास करता तो आमकां म्हणटा तोच बाप आपले मोहिमेच्या भांडारांतले काडून हे देणें तुमकां फावो करूं की तुमचे अंतस्कर्ण ताच्या पवित्र आत्म्या वरवीं गोठायेन वाडत वचो तर बाबूनो आज आमच्याच अंतस्करणाची चवकशी आमी करूंक गरज आज आवय बाबूय कशी वाडलेली कशी जबाबदारी आसलेली कशी हे दुसऱ्याक निटायर हाडपाचें दुसऱ्याक बरी बोध दिवपाची ही जबाबदारी हांव पाळटा काय दुसरे सुवातेर बाबूनो सगल्याच्यान सोत उलोवंक जायना सोत उलयतलो जाल्यार पवित्र आत्म्याच्या देण्याची गरज आनी ह्याच खातीर जेजून आपले भौशीक विसाव सुरू केले तेन्ना पयलींच ताची उतरां ही सर्वेस्पराचो आत्मा म्हजेर आसा गरिबांक बरी खबर दिवंक कोयत्यांक सुटका फावो करूंक जरी तर हांव बरें करतलो जाल्यार म्हजी सत्संगी भाव भयण जावचें ना म्हाका देवाच्या आदाराची गरज पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाची गरज तर द वीक कॅनॉट स्पीक द ट्रूथ ओन्ली द स्ट्रॉंग स्टँड फॉर ट्रूथ आनी देवाचो आत्मो ताचे थंय आसलो देखून बोळान जिसून हे मिसांव फुडें व्हेले बाबूनो आज आमकांय गरज आसा ह्या स्वताक फुडो करूंक इफ यू डू नॉट स्टँड फॉर समथींग वी वील फॉल फॉर एवरीथींग तर बाबूनो व्हड व्हड वस्तू घोडेक आमच्यांनी घोडेक करूंक जायना जाय पूण म्हज्या कुटुंबान हेच स्वत हांवें सांगूंक जाता
जायते फावटी आमी आवय बापूय कशी ही आमची जबाबदारी पाळूंक गुडेक जायते जाणां आमी भियेता. गुडेक हांव सोत उलयलें जाल्यार म्हजीं भुरगीं कितें करतलीं, म्हजीं भुरगीं कोण भाशेन ती घेतली, म्हजेर ती रागार जातली काय, वो म्हाका कितें पोत्या पुरतें ती म्हणटली काय, हे भिरांतेन बाबून जायते फावटी आमी जियेता आनी बरें तें सांगूंक गुडेक आमी फाटीं रावता. तर आज बाबून जेजू आमकां होच सुलो मारता. व्हड व्हड वस्तू कडेक आमच्यान करूंक जायनात जाल्यार ल्हान ल्हान वस्तू आमी करूंकूच गरज. जे भाशेन आमच्या भुरग्यांक बरी देख दिवंक उगडेक आमच्या इश्टा मित्राक ती वायट करतात तेन्ना तांकां सांगूंक, आमच्या वावराच्या जाग्यार गुडेक आमच्या बाराबरच्या गुडेक केन्नाय तरी कितेंय बरें आमी सांगूंकूच गरज. आनी ही जावन आसा बाबून आमची सोणेकल्याची जबाबदारी. तर आयच्या दिसाक ह्या देवाच्या उतराचेर आमचो हो नियाळ करता आसतना ह्या आल्तरार उण्या स्वरुपान येतल्या जेजू लागीं हीच कृपा गोठाय आनी बोळ आमकां सोणेकल्याक आमी मागून घेवया. बेटोनेक आमी गायन गावया देणी आमची C14 पान 30 आनी 4, C14 पेज 34. देणी आमची बेजोड आमची काळजां हातून घालतां, आमची मोनां तुकोर बिदां, स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागतां. होवा उंडो आल्तरार हाडटां, ताका चोरोस समोर दितां. आमचे सुगलू सोमेट वयतां, बांदून घे म्हूण विनोद करतां. आमचो उंडो वदोतलो, जेजूची कूस ह्यो जातलो. आमकां परतून तो मेळटलो, जेजू आमचे जातलो. सगळ्यो उबी रावया. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या मोगाळ बाबा, तुवें आमच्या हातांनी घाल्याय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलेल्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबीं आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता, जिव्या बावडटा ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टा, तीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्या कोत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Surgani sosa, volia tuja voivova, usorgi tuka soveso, sorves morace nami, eta takaso, usorgi
बापा करोसो पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची तेच बरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेच घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी ससनीक कोराचें रगत पातकाच्या बोक्सणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात Bavartazo gut purgotoja Sumia Jesu ami vodokata Ani ikasit lepiekau Title boti tu volvo manesu Ami tuce moron porgota बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडा रगत शेवतले आम्हा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापाक फिलिप नेरे आमच्या गोवळी बापाक आनी सगळी यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडे पुनर्जीवनपणाचो बरवाचो धरून मेल्या ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजी इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोरसुलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरी देवाची माय सांगती भाग्यन सुसे तिचो पोती भाग्यन धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटती तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना सगळी सांगातान धीर घेवन म्हणया आमच्या बापा स्वर्गीचो तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो आमकां दी आनी आनी आमी आमचे आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें तशी तूं आमची पातकां मागोस आनी आनी आमकां आमकां ताळमेर पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडाराच्या जेजू क्रिस्ता शेण्याक आमी बरवाशान उतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व वाकातांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाची तिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोची येताय रासोड चलयताय सासनाच्या सासना आमेन सोम्याची शांती सदांकाळ तुमची सोबी आसूं तुमचे सोबी आसूं कुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वाटुया देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले
आमची ककृत कर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती शिळेच्या जेवणाक आपल्या ती चोगली आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली देव जाता मनशाचें गाण कोमियांच्या वेळार आमी गायन गावुया D7 पान 50 D7 पेज 50 देव जाता मनशाचें गाण रिबलो उड्या रूपान सगळे आमी उबे रावुया प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बाबा ह्या सुर्गीच्या जेवणात परतून परतून वांटो घेवन तुज्या शिव्यान आनी मोगान आमी वाडोवचें कर ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगळो आदार आनी सुर्गीच्या गुटाची ओदीक ओदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळूं म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं बाबळनो दिवाली हॉलिडे सुरू जाल्यात तर आमच्या भुरग्यांनी तरणाट्यांनी आनी तांकां हॉलिडे आसतली त्या दिसांनी मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवंक आमी मागता सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देवबाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वळखा शेवटाक आमी गायन गावुया आमची बरी राव तूं सोमिया ही एक
पान 70 आणि 100 E1 पेज 76. Amce voi raudu somi